नमस्कार. आज हांव आमगे सगळ्यात फेवरेट दाळी तोय कशें करचें म्हण दाखयता. 4 लोकांक एक टाइम पावचेशी तोय करच्याक 1 कप तोरी दाळ बरी करून धुवन 1 तास तिंबोवन घेवका. ताजे नंतर 1 माप तोरी दाळाक 2 माप उदक घालून कुकरा भितर 1 सिटी काडून शिजोवन घेवका. शिजेल तोरी दाळ तोय करच्या आयदनात काडून घेवया. ह्या दाळीत 1 ल्हान टोमॅटो बारीक शिंदून घालका. 4 ते 5 वली मिरसांग घालका. 1 खोड आले जराशी चेचून घालका. रुचीक लागता तितली मीठ घालका. हिंगा उदक घालका. हिंग फण्णाक घाल्या बी जाता. तोय पातळ जाय जाल्यार थोडे उदक घालून घेवका. सगळे बरे करून मिक्स करून हाकीक गजगज येवचे दिवया. दाळी तोयाच कलर बरो दिसचे थोडोसो हळदी पिठो घालून घेवया. हे ऑप्शनल, घालून जाल्यार बी जाता. एक पटी गजगज येवचे लागल की दाळी तोयाची धाकणी काडका आणि अशीच 1-2-3 मिनिट गजगजच्या सोडका. आथ्या तोयाक 1 फण्ण घालून घेवया. तोयाक तुपाचे, खोबरेल तेलाचे ना जाल्यार खंयचे रिफाइंड ऑयलाचे फण्ण दिल्या जाता. हांगा आमी तोयाक तुपाचे फण्ण दिवया. फण्ण आयदनात तूप हुनकन घेवका. तूप हुन जाल की सासव घालका आणि ते जरा पुटपुटचे सोडका. सासव पुटपुटील की तातूंत सुकी मिरसांग आणि फण्णापाल घालका. फण्ण बरो भाजून घेवका. फण्ण तोयांत घालका आणि ताबडतोब वयल्यान 1 प्लेट धापून सोडका. ताजेन फण्णाची परमळ भायर वतना आणि तोयाक एक बरो परमळ येता. हुनहुन शीता बरोबर सर्व करच्याक दाळी तोय एकदम रेडी आसा. आमगेल ऑथेंटिक दाळी तोय तुम्ही ट्राय करा. हे तोय कशी जाले म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.